तुमकां समेस्तांक वर्त्या कृपेचो भोव पवित्र ब्रेस्तार हांव मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात डॅरन डिसोजा तिरुपूर, गिलबर्ट फेर्नांडीस ताणे जल्मा दिवसाचे अभिनंदन आनी शुभाशय हांव पाठयतां. अर्घ आनी होकळाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, अँड्रिया तावरो बरविली, ॲरन जानसी डिकुन्ना बजपे, स्मिता कोरिया पलिमार. आपल्या त्या पासत मीस दिता पवित्र आत्मेच्या देण्या पासत जोहान सेबॅस्टियन जोसेफ डिसिल्वा, सेलिन जेनिफर रोजारियो किरे. सगळ्या याजकांच्या बऱ्यापणा पासत तांच्या संस्काराच्या दिसा मीस दिता मर्लिन डिसोजा बेंदूर. सरलेल्या मलगड्यां पासत मिसान देवादीन आल्बर्ट डिसोजा वालेन्सिया, पुलकत्रीन त्याचम्या पासत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, मैनासो मर्नासो दीस, देवादीन जोकिम ब्रगांझा गोवा, देवादीन जॉर्ज वाज निर्मार्गा, देवादीन लितिसिया पिंटो बँगलोर, देवादीन पीटर मस्करेनस महिम. कोटमधल्या सरलेल्या सर मलगड्यां पासत मीस दिता ॲरन जानसी डिकुन्ना बजपे, देवादीन ग्लॅडिस तावरो, देवादीन रोजी डिसोजा, देवादीन जुलियट गोन्साल्वीस. ह्या त्या समा सांगता आम्हा समेस्तांचे आमच्या मागाचे मनशान त्या समा ह्या पवित्र वेदीचेर दवरन हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतले गीत नंबर A18, पेज नंबर 26, A18. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव ताचो प्रगट्या. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव ताचो प्रगट्या. मधुर नादा गाव्या स्तुती ताजी उल्हासा, बापतो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो, बापतो वदी मोगासो. वंदिया सर्वेस पोराता कानावळ्या, महिमा ताची गाजोया, वैभव ताचो प्रगट्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू. आज आमी भाग्यवंत ब्रेस्तार आचरशिता, संभ्रमता. समी जेजू देवा बापान दिल्लें तें मिसां मनशा कुळाक आपल्या पातकांतले सोडोवच्या खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान करूंक तो फुडें सरलो. आनी त्या वर्त्या भाग्यवंत ब्रेस्तारा दीस आपल्या शिसां सांगाता निमाण्या जेवणाक तो बसलो. आनी त्या जेवणा वेळार ताणें येवक्रिस्त घडलो. त्या भोव पवित्र येवक्रिस्तांत तो सदां काळ आमच्या सांगाता तो रावता. आनी त्याच सांजेर आपल्या शिसांचे ताणें पांय धुले. आमकां एक नवो मंदामेत दिलो. देखून आमी म्हणटा ह्या दिसाक माउंडी थर्सडे, मंदामेताचो ब्रेस्तार. आमी एकामेकाचे पांय धुवन एकामेकाची सेवा करून ताचे सीस म्हूण आमी दाखोवन दिजय. आनी भोव पवित्र येवक्रिस्त घडचे खातीर याजकांक ताणें ताच्या शिसां मुखांतर नेमले. देखून आज याजकांक असोती देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन याजकां मुखांतर सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां मेळटा. देखून सर याजकां खातीर मागचोय दीस. आनी आज येवक्रिस्त घडल्या उपरांत समी जेजू गेसेमानी मळ्यांत वचून आमच्या खातीर दुखां गळोवन मागता तें आमी उडास करता आसतना आमी सम्या जेजूक सांगात दिवन सगळ्या मनशा कुळाच्या बाचावा खातीर मागची कितली गरज आसा ती आमी आज आमच्या मोतींत आमी नियाळ करया. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भोव भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. सम्यान जेजून जोड दिल्ली ती सोडवण आपणावंक देवाची वर्ती कृपा आमी जोड घेवया.
हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना प्राच्यचो असो काळ खरेंच मातसो काळ अखेर जावन येत आसतना ह्या दिसांनी आमी नीज जावन देवा सांगाता सहकार दिलागी पास्काच्या त्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावंक आमकांच आमी संपूर्ण तरान तयाराय केल्यागी जर देवा सवय आमी सहकार दिवना आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Mahima deva kusagi आणि शांतीचा इष्टा संसारी सर्वेस्परा देव सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या भुजवार बसा आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्य सांगाती देवापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया भोवमोगाळ बापा आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकच पराधीन करूंक वेतलो त्या राती तुज्या एकल्या सुपुतान सेम मेर नासलोलो मोग दाखोवंक कुशिसांच्या संगतांनी निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हणून ताणें फरमायलें त्याच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवासी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एक गऱ्याण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्यां संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय
शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची, बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयांचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी बेगीन तें खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततेतावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खाण. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खाण. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणेची अर्गां दिवची खास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खाण. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोस्वादी. हांव तुजो साकर, तुजे साकरनी सोपूत. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्या. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खाण. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खाण. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खाण. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, जे कितें सुमयेलाचे हांवें घेतलां तेच तुमकां हांव सांगून दिता. म्हणजे सुमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कून, तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उडासा करा.
तेच बरी जेवण जाताच त्याने कास घेतली आणि म्हळे, ही कास म्हज्या रक्तान तिरकल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उडासा करात. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही कास पियेतात तितले फावटी सुमयाचे मरण तो येस तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे ओळखकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सुमी. जशे हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पास्ख परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विस्वासघातान पराधीन करी जय म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा थावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार थावन तो उठलो आनी आपल्या वयल्या वस्तूर काडन दवरन एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान तो पुसूंक लागलो. तूं सिमांव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया तूं म्हजे पांय धुताय. जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमया म्हजे थंय म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजें माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नांत. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नांत म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसोन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ल्या बरींच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. सोमया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. लुकाच्या वांजेलांत 22व्या वस्वरांत 15व्या वळीर आमी अशें वाचता. सोमी जेजू क्रिस्त त्या पवित्र ब्रेस्तराच्या जेवणा वेळार आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्खाचें जेवण तुमचे सांगता जेवी जय म्हणून हांव भोव सड आशिल्लो. आज आमी पवित्र ब्रेस्तराच्या जेवणाक सांगता मेळ्ळ्या. सोमया जेजून ह्या संवसारांत आसतना
आपले निमाणें जेवण कशें आपल्या शिसा सांगाता तो जेवलो. हांव पुनांत आसता आसतना थंयसर थोडे पाद्र्याक थोडे लोक जैलाची भेट दितली. एका याजकान म्हज्या इश्टा याजकान जैलान भेट दिता आसतना थंयसर एक कैदी आसलो त्या विशयान ताणें म्हाका सांगलें. त्या कैदीक फाशीची शिक्षा जाली आनी फाशीची शिक्षा जाल्ली कळटस ताका राती न्हीद पडनासली. खटल्यार तावन उडोवन पडटलो, आखांतलो, बोब मारतलो, कालकितलो आनी ताच्या कुडांत तो बरोवन घालतलो 30 दीस म्हण. आनी हांव मरोंक म्हज्या फाशीक 30 दीस आसात. आनी दुसऱ्या दिसा तो 30 काण 20 आनी 9, 20 आनी 8, 20 आनी 7 अशें बरयतलो. 5, 4, 3 अकरेचे दीस येता आसतना ताजे वळवळे ताजे तळमळे विशेश सोसूंक जायनातले. आनी निमाण्या दिसाच्या आदल्या राती ताका जेवण दितले ताच्या इश्टांक आपण हाण. जैलाचे अधिकारी आसतले पूण ताका जेवंक मन आसनातलें. वय इश्टांनी कितलें सांगल्यार तो जेविनातलो देखून ताच्या आवयक आपयताले. आवय येवन व्हडा मोगान पटलून धर जेवण दिता आसतना तो कैदी तो अपराधी आवयक संतोश करच्या खातीर जेवल्ल्या भशेन करतलो तरी जेवंक ताका रुचानातलें. सो मी जेजूय निमाणें जेवण जेवता आसतना ताचे थंय जायतीं भोगणां जायतीं चिन्नां आसलीं. देवान बापान दिल्लें मिसांव ताणें जारी करूंक आसा. तें जावन आसा ताणें कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान करूंक आसा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलें निर्गमन बुकांत 12व्या वसरांत 2ऱ्या वडीर सर्वेस्पोर देव मोइजे मुखांत इस्रायल परजेक म्हणटा हो म्हयनो तुमकां 4 म्हयन्या पैकी पयलो म्हयनो जातलो. ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी एक शेळी तयार करूंक जाय आनी 14व्या दिसा ती तुमी मारूंक जाय आनी तें रगत तुमच्या दारवट्याचेर आडखाम्यांचेर तुमी तें शेणोवंक जाय आनी त्या शेळयेचें मांस तुमी उजार भाजूंक तुमी खावंक जाय आनी उपरांत तुमी खरी उतरवणी करूंक जाय इजिप्तांत थावन इस्रायलाक बसयल्ल्या गांवाक गुलामपणां थावन सुडकेच्या जिविताक. पोरनो करार तो देवान मनशा लागीं केल्लो. पोरण्या तेस्तामेंतांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता. नव्या तेस्तामेंतांत स्वामी जेजू नवो करार मनशा लागीं तो करता. जें कितें देव करता तें संपूर्ण आनी परिपूर्ण रितीन तो करता. निसान म्हयन्याच्या 10 तारीख निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा स्वामी जेजू जेरुसलेमाक जैते वोवन तो प्रवेश तो करता. म्हणजे 10व्या दिसा शेळी तयार करी जाय. नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना स्वामी जेजू आपणच दाचा नव्या कराराची बली. हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 9व्या वसरांत 11व्या वडीर आमकां येदोळस लाभलेल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजकाचो स्वामी जेजू क्रिस्त अदीक चड आनी पवित्र स्थानांत भितर सरलो. स्वामी जेजू भितर सरलो न्हय बोकड्यांचें या खंयच्याय मन जातीचें रगत घेवन बगार आपणाकच एक बलीक कशें घेवन आनी आपणाचेंच रगत घेवन भोव पवित्र स्थानाक तो भितर सरलो. पळय हाचो गुर्त जावन स्वामी जेजू सक्रामेंत करता भोव पवित्र येवकरिस्त तो करता. निमाणें जेवणार आसता आसतना आपल्या शिसांक तो सांगता हें जेवण तुमच्या सांगाता जेवंक हांव भोव चड अत्रेकान आसा. स्वामी जेजू भोव चड अत्रेकान आसलो आपल्या शिसां सांगाता तें जेवण जेवंक. पूण तरी तो कंतिश्ट जालो, तो दुखेस्त जालो, तो भिरांतीन भरलो. तो देवूच जावन आसा देवाचो पूत तरी कंतिश्ट जालो, बेजारायेन भरलो, भिरांतीन सयत भरलो. कित्याक? गलातकारांक बरयलें पत्र 3रा वसर 13वी बोळ आमकां म्हणटा आमकां शिरापांतलीं सोडोवच्या खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त शिराप जालो. कित्याक पळयत पुस्तकच म्हणटा कुर्सार मरतलो हरी एक शिराप पडलेलो. स्वामी जेजू क्रिस्त आमा समेस्तांचे शिराप आपणाचेर घेता. आमा समेस्तांची पातकां तो आपणाचेर घेता. आमा समेस्तांची पातकांची शिक्षा तो आपणाचेर घेता. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 2रा वसर 20 आनी 4 वळ आमी वाचता आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर
कुर्सायल्या ताच्या कुडीर आम्हा समेस्तांची पातकां ताणें व्हावयलीं आनी ताच्या घायान थंय आमी बरीं जाल्या. समी जेजू जें कितें कुर्सार तो करता तें हांगासर सक्रामेंता रुपार तो करता. घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत, नव्या सोल्ल्याचें हें रगत तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशांच्या पातकां पासत हें तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. सुमी जेजू क्रिस्त युकरिस्त घडता आमच्या संगता सदांच रावच्या खातीर. देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें तो रावलो. पवित्र युकरिस्तांत देव आमच्या संगता रावता. सुमी जेजू आमच्या संगता रावता ताच्या देवपणांत आनी ताच्या मनशापणांत, कुडीन आनी रगतां. आनी त्या जेजूची भेट आमी करता त्या ताबरनाकलांत. आमी इगर्जेक वता, आमी थंयसर कपेलांत भेट करता ताबरनाकलांत आसल्या देवपुताची सोम्या जेजूची. तो थंयसर दीस आनी रात, हर एका दिसाच्या 24 वरां, हर एका हप्त्याचे 7 दीस, सगळ्या वर्सा हर एक दीस, आमच्या जिविताच्या हर एका घडये म्हणल्या बरी थंयसर ताबरनाकलांत सोमी जेजू म्हज्या खातीर तुज्या खातीर राखून आसा. सरकार असलो देव आमच्या खातीर ताबरनाकलांत राखून आसा. आनी तोच सोमी जेजू आल्तरीचेर येता. हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. हर एक पटी मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना याजाक येता थंयसर येवन आल्तरीचो उमो घेता. कित्याक आल्तर जावन आसा एका याजाकाक आनी आमकां हर एका क्रिस्तांवांक गुर्तू जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या निर्जीव कुडीच. सोमी जेजू तो जाता शेळी आमच्या पातकां तावन आमकां सुटका दिवचे तसली वय देवाची शेळी तो जाता. आनी थंयसर आपणाचेंच बलिदान तो करता. आनी त्या शेळयेंतय आमची चोर पातकांचें भोगसणें आमकां आसा. आमच्या पातकांच्या भोगसण्या खातीर आमी कितेंच करची गरज ना. पोरण्या तस्तामेंतान उत्पत्ती बुकांत 22व्या वर्सांत आब्राम भावार्थ तसो बापूय तो मोरया पर्वत चडलो आपल्या एकल्याच पुताची बली दिव. पूण थंयसर त्या मोरया पर्वताचेर देवान आब्रामाक आडयलें आनी म्हळें, आब्रामा तुवें तुज्या पुताची बली दिवची गरज ना. ह्याच पर्वताचेर हांव म्हज्या पुताची बली दिवन सगळ्या मनशा कुळाची पातकां धुवन काडटलो. पळय त्याच जेरुसलेमान त्या कालवार पर्वताचेर गोलगोथा त्या काट्याच्या सुवातेर देवान आपली एकल्याच पुताची बलिदान दिलें. देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें भेटोवन दिलो. ताचें थंय सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या बगार हर एकल्यान सासणीक जिवीत जडच्या खातीर. सोम्या जेजून आपल्या शिसांचो कितलो मोग केलो जाल्यार तांचे पैकी एकलो सेमांचो पूत इस्कारियोत जुदास ताका घातान 30 नाण्या खातीर विक्रीत करचो आसलो. देखून सोमी जेजू व्हडा भोगडांनी भरलो. खंतीन बेजारायन पळय थोडे जाण इन्कार करतात देवाचो मोग, सोम्याचो मोग. सोमी जेजू आपणाकच दिवंक तयार जाता. ताका खंडीत जावन जिवंक थंयसर मन जावना त्या निमाण्या जेवणा वेळार. देखून थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा ताणें उंडो ताका रोसांत बुडोवन आपल्या शिसांक दिवन सुरू केलें. इस्कारियोत जुदासा सयत दिलें. इस्कारियोत जुदास मन बदलितलो म्हूण, पूण तो घेतस तो काळोखान भायर सरून गेलो. आमी तरी मोगाचें न्हू. सोम्या जेजूक पयस युकरिस्तान घेतिल्ल्या आमी ताका आमच्या काळजान घेजय म्हूण सोमी जेजू आशेता. ताबरनाकलांत आसलो जेजू आल्तरीचेर येता. आल्तरीचेर आसलो जेजू आमच्या काळजांत येवंक आशेता. आमचो भोव मोगाचो इश्ट सदां काळ आमच्या सांगाता जियोंक तो आशेता. ह्या खरेंच म्हाज्या दिसांनी आमी नियाळ केल्लें जावन आसा. 3 संगती म्हाका परतून उडास येवची. लीन ऑन जीसस, लिसन टू जीसस एंड लर्न फ्रॉम जीसस. सोम्याचेर आधारून जियोवचें, सोम्याक आयकून जियोवचें, सोम्यांत थावन आमी शिकचें. सोम्या जेजून कितें केलें निमाणें जेवणार. जुआंवचो वांजेल 13वा वसवर म्हणटा तो जेवणार आसतना तो उठलो. आपले वयले आंग वस्त ताणें काण बगलें दवरलें. ताच्या पेंटाक एक तुवालो ताणें बांदलो. आयदनांत उदक वतून तो बागवालो. आपल्या शेसांचे ताणें पांय धुले आनी उपरांत ताणें म्हळें, हांव तुमचो मेस्त्री आनी सोमी जावन आसून आमी कितें केलें तुमकां समजलें मू. तुमी एकामेकाचे पांय तुमी दिजय. नवो मंदमेंत ताणें दिलो. दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट मॉन्डी थर्सडे. मॉन्डी म्हळ्यार मंदमेंत, कमांडमेंट सोम्यान आमकां दिवचो. आनी ताणें करून दाखयलो. जेवणार आसलो तो उठलो. सोम्या जेजून व्हड्या पाशांवांनी बरोवन व्हडा उमेदीन बरोवन देवान दिल्लें मिसांव जारी केलें. आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें मिसांव जारी करनासतना आमी देवा लागीं वचचें न्ही. सोमी जेजू तयार आसा देवाचें मिसांव जारी करूंक म्हूण तो उठलो. ताजें आंग वस्तूर काण ताणें देगेर दवरलें. मुखेलपण म्हळ्यार हुद्दो न्ही, अधिकार न्ही, बगार
सेवा, इट इज सर्वीस समी हांव जेजून दाखोवन दिलें. ताजे आंग वस्तर काणदेगे दवरलें म्हणजे वयलें वस्तर आपलो अधिकार, आपलो हुद्दो, आपलें देवपण काणदेगेन दवरलें. पेंगटाक एक तुवालो बांदलो, एका सेवाकान करच्या बरी पेंगटाक एक तुवालो बांदलो. सेवाक तो जालो. हांव तुमकां सेवाक म्हण आपयना, हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयता. देवूच सेवाक जाता आमकां इश्ट करच्या खातीर. आनी तो बागवाता खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो बागवालो. बागवाता आनी पांय धुता. पांय धुवचे मोगाचें तितलें सुलाभ ना. कोणाकी मुखार ल्हान जावंक तितलें सुलाभ ना. हांव ओरिसा गेल्ल्या वेळा एका मिसांवाच्या गांवाक 20 किलोमिटर आमी चलोवन गेल्ल्या. पुरो जाल्लें 20 किलोमिटर. गुड्या सोडा जाय, देवा जाय, कांटे आसल्या त्या बोल्या मदल्यान चला जाय आनी काळो कासडाचे पडले आमकां. वचून पावता आसतना 20 किलोमिटर पुरो जाला आमकां. पांयांक इतली धूळ आनी आसली. आमी त्या हळडे वचून पावतना म्हाका पुरो जावन न्हीद येता. या तकली गुंता म्हणल्या बरी बगले थंय बसल्या तक्षण धांवन आयले गांवचे लोक आनी आमचे पांय धुवंक लागले. म्हाका विचित्र बगलें, पयले फावटी कोणें म्हजे पांय धुवचे. इतले आपुरबायेन पांय धुले की सवकासाय बगली. उपरांत आमकां पिवंक उदक आनी दिलें आनी जेवंक खावंक बरें दिवन आमची बरी जतन तांणी घेतली. समी तेजो पांय धुता म्हणजे एक खालतो जाता, एक आमच्या पांयांक लागली धूळ जेजूक लागता. आमच्या पातकाची शिक्षा, आमच्या पातकाचो शिराप सगळें समियान जेजूक लागता. देखून कुर्सार व्हड ओळवळांचें मोन तो मरता आमी नितळ जावच्या खातीर. आनी समी जेजू आपुरबेसो मंदमेत आमकां दिता. तुमी एकामेकाचे पांय दुसय, आमी एकामेकाची पातकां सोसून व्हरी जाय, बोगची जाय, तांकां समजोवन घे जाय, हेरांची पातकां धांपून व्हरी जाय. हेरांक समिया जेजू लागीं येवंक आमी कारण जाय जाय. तर आज ह्या पवित्र ब्रेस्तारची लितुर्जी भोव गंभीर जावन आसा मोगाच्यान. वय येवकरेस घडलो समी जेजू येता गेसेमने मळ्यांत दुखां गळोवन आमच्या खातीर मागता. मोगाच्यान आमकांय मागोवंक एक अवकाश समिया जेजूक आमी सांगात दिवया. मागया सगळ्या संवसारा खातीर ह्या कोरोना व्हायरस खरगातावन देवान आमकां निवारच्या खातीर. सगळ्या मनशा कुळान समिया जेजून केल्लो तो सॅक्रिफीस वळखून घेवन समिया जेजू क्रिस्त थंय सडवण जोडच्या खातीर हर एका मनशा कुळान आनी विशेश जण कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेका खातीर आपणाक समर्पण दिवन समिया जेजूची देख घेवच्या खातीर आमी क्रिस्तांव सेवेक नांवाडलेले जावन आसा. आमच्या सेवेंत आमी तिरासाण सांबाळून कसली अडकळ, कसली विरोधपण, कसली दगदणी आसल्यार आमी कसली ती सेवा रावय नासतना समिया जेजूचे खरे शिस्त जावन जियोंकी तसो बोपूय सक्रामेंतलो समी जेजू आमकां आदार दिवं दी. आनी विशेश रितीन आमकां बोपयत येवकरिस्त हर एक पावटी संभ्रमच्या मिसाचें बलिदान भेटोवच्या ह्या जाकां खातीर आमी विशेश रितीन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थी एका निजा देवा ते आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्वोदितरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, अहंकार मर्यादान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कसले, ताका खुर्सार जडलो, तो मेलो, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा तो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वोदिता देवाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांची मेल्ल्यांची झडती करून तो येतलो. सदमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत आमेन. सर आमच्या गरजो आनी त्या सवा उण्या आनी वायना सवे सर्वेस्पर देवाक आमी भेटोवन दिवया आनी भेटवणेचें गीत आमी भक्तीपणी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गावया आमी भेटवणेचें गीत, गीत नंबर D15 पेज नंबर 44. मोगाच्या नादान भरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, घे बापा मोगान त्यो, मोगान तुवें आमकां दिल्लें, सगळे आमचे वांटून घेवच्याक तोपल्या मोदे, सांगलाय सौम्या आमकां तुवें, मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको,
भावा भयणीनो आमी भेटोवचे मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नेक्के पयस सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा जितले फावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितले फावटी आमच्या सडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमच्या सडवण जोड दिवचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन ताणें तुका आपली भेटवणी केली आनी आपल्या वगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताजी कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताजें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळ बारा सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्रतेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ते तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो भोंडो खाता आनी हे कास इतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण परगडता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें आमी सर्वांनी एक कूड आनी एक आत्म जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें माये भोव भगेवंत अवंकार मरयेच्या भगेवंत सुजेतीचो निश्कळवंत पती तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्ती भक्तां सांगाता सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फर्नांडमेट्स एसवीडीचे मार्तीर तुवें वेंचून काडलेल्या समेस्तच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विस्वास दवरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेल्या सगळे परजे बराबर ह्या संवसारांत वाडसूर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मालकड्यांचो आमी उडास करया बापा तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तान तुज्या मैपासान तुज्या राजांत गे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासना ददोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवंसो आसा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे वतेची सगळे बरे वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना त्यास जेजू संगी मेळोन सगळ्या संवसाराच्या गरजां बसत भावार्थान आनी विस्वासान आमी बापा लागीं मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें आमकां निवार ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें सगळ्या मनशां बेगीन निवार आमच्या जिवितांत सवस्त कायदी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांत्या सवयांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां हर एकल्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समाजान शांती समाधानान एकवटान जिवंक फावो कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवय आसो माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगता ती आमच्या झरती आनी कॅस साडेन जावं पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त कुर्सार ताणें ताची कूड मोडली ताचें रगत ताणें वारयलें देवाची शेळी संसाराचे पाप करता तो ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं आमीन कुमगाराचें गीत आमी गावया गीत नंबर E10 पेज नंबर 52 आमच्या दैवी गायना बुकांतलें जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदा आमच्या काळजा
आमचो भरताय दैवीक जिवान तुझे कान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां येशू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडाराक राव सदांच आमच्या काळजांत. आमी दोळे धांपया, आमचे हात जोडून आमच्या काळजाचेर दवरया आनी अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे आमी म्हणया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, मोगाळा जेजू, तूं भोव सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. सदांच म्हज्या काळजांत तूं येवंक आशेताय. सदांच म्हज्या काळजांत तूं येवंक आशेताय. व्हडा मोगान हांव तुका स्वागत करतां. मोगान हांव तुका स्वागत म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव सोम्या जेजू. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव सोम्या जेजू. हांव तुजो जावन आसा. हांव तुजो जावन तुज्या मोगांत म्हाका चलय. तुज्या मोगान म्हाका चलय. सगळ्या मनशा कुळा खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर हांवें मागोवंक म्हाका शिकय. हांवें मागोवंक म्हाका सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या मनशा कुळाक ह्या कोरोना व्हायरसांतावन ह्या कोरोना व्हायरसांत बेगीनच तूं निवार. बेगीनच तूं निवार. तुवें तुज्या शिसांचे पांय धुले. तुवें तुज्या शिसांचे पांय धुले. हांवें हेरांची सेवा करूंक, हांवें हेरांची सेवा करूंक, हेरांक बोगसूंक, हेरांक बोगसूंक, हेरां खातीर म्हजो जीव समर्पण दिवंक हेरां खातीर म्हजो जीव समर्पण म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा तुजे थावन म्हाका तुजे थावन म्हाका केदींच वेगळो जावंक केदींच वेगळो जावंक सोडी नाका. सोडी नाका. आमेन. प्रार्थोया. सर्पदेवधरा देवा, तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां ह्या संस्कारांत वांटो दिताय आनी तांतूं तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशें सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाद दोशी कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी थोडो वेळ भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करन आमचो वेळ करशीया आनी भोव पयस सक्रामेंतल्या जेजू सांगाता मेळोन जशें ताणें गेसे म्हणी माळ्यांत सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागलें, आमी मागया. मान आनी महिमा म्हणलें गीत आमी गावन सोम्या जेजूक भोव पयस सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. कोणा दिमी घालून जाता, दिमी घालून भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन आमी करया. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुजे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिवी सगी संसारी सरपडता तुजे चरणी. मान
पवित्र ब्रेस्तरा दीस, मंदमेंताच्या ब्रेस्तरा दीस, संस्काराच्या ब्रेस्तरा दीस बोबोई सक्रामेंताचें आराधन करणं समियाक सांगात दिवचें केदें वर्तें भाग आमचे समियान जेजून म्हळें जो हांवच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत 13व्या बळीर आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास, आपल्या इश्टा पासत आपलो जीवच दिवचो. पोरण्या तेस्तामेंतांत शेळयेक मान शेळयेचें रगत शेणयतले आनी त्या शेळयेक तालास करतले, तयार करतले. 10व्या दिसा म्हयन्याच्या आनी 14व्या दिसा मारतले. समी जेजू आपल्या इश्टां पासत, म्हज्या पासत, तुज्या पासत व्हडा अत्रेगान, व्हडा उमेदीन, व्हडा वेगान जेरुसलेमा प्रवेश करता 10व्या दिसा आनी 14व्या दिसा ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा समी जेजू शेळयेचें रगत न्ही, शेळयेक मारनी, सर बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो आपणाचे सुकूड, आपणाचे रगत घेवन अधिक आनी चड पवित्र जाग्याक पवित्र स्नानांत प्रवेश करता. म्हजे पासत, तुजे पासत, कित्याक ताणें म्हजो तुजो मोग केलो. हांवें तुवें नाच जावन नजो सासणाक जियेजय म्हणून समी जेजू आशेलो. सरकार आसलो तो ह्या संवसाराक उतरवणी करता, मनीस जाता. मनीस आसलो तो ताचें मांस आनी रगत तो आमकां दिता. संवसाराच्या सडवणे पासत मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर हांवें दिवचो तो उंडो म्हजेंच मांस आनी रगत जो हांव सवांजेल 6 वर्सां 90 म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन समी जेजू आपणाक कसो दिता. जेजू म्हाका तुका व्हडा मोगान आपयता बोपय सक्रामेंतांत. तो म्हजो इश्ट, तो म्हजो इश्ट. ही उतरां आमी आयकुया, जेजू तानूच आयकुया. फुडा हांव तुमकां सेवा उलो करचो ना. बागर मोजे इश्ट म्हणतो, मोजे इश्ट म्हणटलो. पवित्र आत्म्याचो अनुभव करा. पवित्र आत्म्याचो अनुभव करता आसतना साम पावलान सांगली ती उतरां जे कितें हांवें स्वाम्यात हांवूनच घेतलां तें हांव तुमकां कळीत करता. त्या निमाण्या जेवणा वेळार साम पावल थंयसर नातलो तरी समिया जेजूचो ताका वैयक्तीक अनुभव जाता आसतना समिया जेजून त्या निमाण्या जेवणार कितें केलें, त्या पवित्र ब्रेस्तारा दिसा कितें केलें ताका तें उगडापें जालें. आमकांय तें उगडापें जावं दी आनी जें कितें समिया जेजून केलां तें ताच्या उगडासा परतून परतून आमी करया. बोपोय सेवक्रिस्तांत आमी वांटो घेवया. ताबरनाकलांत आसलो जेजू आमचो तो आल्तरीचेर देवाची शेळी जाता, आमची सर पातकां तो थंयसर बक्षीता. आमी कितेंय पातकां केल्यार ती पातकांचें बक्षणें आसा. सिमांव पेद्रो बरी समिया जेजू लागीं आमी येवन रडया आनी आमच्या पातकाचें बक्षणें जण घेवया. त्या इस्कारियोत जुदासा बरी आमी जावचें नाका. वय समिया जेजू थंय तावन आमी काळो खांत प्रवेश करचो नाका. समिया जेजूच्या उजवाडांतच आमी रावया. ह्या कोरोना व्हायरस कर्गा जावन आमकां निवार देवा. सगळ्या संवसारांत काम नातले आसात, कश्टातले आसात, पिडेंत आसात, आस्पत्रेंत आसात, हर तरांचे तात्वार बघून आसात, तांच्या समेस्तां खातीर आमी मागता. समी आमी मागता बिबियाना डिसोजा वचत वय ताका बरी भलायकी पाटी मेळच्या खातीर, ताच्या थिंग वय नासलें इम्युनिटी सिस्टम परत्यान मेळच्या खातीर ताच्या खातीर आमी मागता.
अँटनी मेंडोनचा बेडवाय वय ताका ऑर्गन फेलियर जाला आनी कॉमन आसा ताच्या खातीर 3 हप्त्याचें भुरगें बेबी अनाकीन हाच्या खातीर आमी मागया. जोसली एका भयणी खातीर आमी मागया ताणें काम होगडायलां. 112 जाणां आसात अशीं हर एक आतांत असले समी जेजू ह्या आराधनांत वांटेल घेवन आसा. सगळ्या संवसाराचो लोक 112 जाग्यांनी लॉकडावना वरी मिसाच्या बलिदाना वचोंक जायना. ह्या भोव पवित्र हप्त्यांत त्या मागण्याच्या कार्यक्रमांनी वांटेल घेवंक जायना. निराश आसात थोडीं जाणां बेजारायन आसात. समिया जेजू सगळ्यांक तूं बुजय. समिया जेजू तुका सांगात दिवंक आमकां फोव कर. समिया जेजू तुवें मनशा कुळा खातीर मागलें आमी तुज्या सांगाता मेळोन मनशा कुळाच्या सर गरजां बसत आमी मागता. समिया आमी दिमी घाल आमी मागया. Mister Bichit, my memorit kudiso, संसाराचे मोजून दिल्या, अमोलिक त्या रक्तासो, अंबर कुशीन जल्म घेतल्या, प्रजांच्या येद्यावोडा सक्रामेंटा साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा मोरला नव्यो रीती आदर्या सर्वोन्वेच्या अस्कत विश्वा हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता. आमेन. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोवो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन.